कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आयज आमचो गोंयचो फामाद असो दुरीग जातलो। दुरीग म्हणल्यार आमी रानान वचोन आमचे सगळे गांवचे ग्रामस्थ जे आमचे चुली लागलेले आहा देवळाक ते सगळे घराक एक प्रति मनीस वचोन आमी बरें व्हडले सावरेचे झाड हाडटा आनी ते आमी अशें सामुहीक रित्या व्हरता आनी देवळा कडेन तेजें विधिवत तें सोलून विधिवत पूजन करून ते आमी उबी करता। मागीर तेजे गांवकार चडटा आनी जे उपास करून रावल्ले जे गांवचे तरणाटे आहा सगळे सवळे पाळून रावले ते गडे म्हणून तेजेर चडावडीचो कार्यक्रम जाता आनी हे पळोवपाच्यान गोंयच्यान कान्या कोपऱ्याच्यान हजारांनी लोक हांगा भावीक श्रद्धाळू ते दुरीग पळोवपाक येतात। तशेंच आमचे रंगाई शांतादुर्गी देवीक हांगसर नमन करपाक येतात। जो हो उत्सव आसा तो कशा पद्दतीन जाता असो? हो उत्सव आमचो गांवचो एक वटाची एक प्रतीक आसा। तशेंच हो उत्सव जाणटेल्यांनी कितलीशे वर्सांच पयलीं चालू केल्लो म्हणल्यार तेजेर सारकी नोंद ना पूण तो शेकड्या वर्सांचो त्या उत्सवाक इतिहास आसा। कित्याक आमचे वडील तेजे पयलीं आमची आजी बी सांगताली तशेंच आमची जाणटी जे आतां आसा 90 वर्सांचे 95 वर्सांचे ते सांगता तांकां सुद्दां याद ना तेंचे खंय आजी पणज्यान तेन्ना सांगलेलें की हांगसर असो उत्सव आसा आनी ते परंपरा पळयत आसा। सो हो उत्सवाक आमकां एक्युरेट खबर ना पूण शेकडो वर्सांचो इतिहास आसा। शिगांवची सातवाडे जे हिंदू धर्माचे जे लोक आसा ते सातवाडे लोक हांगा जमा जाता। हय हय आमच्यो टोटल 161 चुली आनी त्या चुलींचे प्रत्येकाचो ह्या देवस्थानाक हातभार आसा आनी प्रत्येक चुलीचो एक मनीस हांगा येवन हे दुरीग व्हरपाक
तशें दुरीग उबी करपाक येता आनी हे सगळे हो आमचो एकवट्याचे हे दुरीग एकवट्याचे एक प्रतीक आहा जो उत्सव आनी हो सण आहा तो सगळे आमी गांवचे साती वाड्यावयले लोक एक जावन करता. पण अशें हातीन ओडून हाडटा न्हू सगळे लोक? ना तो आमचे तेच सांगलो तुका एकवटाचें प्रतीक आनी हो एकमेकांनी धरून ओडून सहकार्यान हे दुरीग येदी मोठी दुरीग ओडून व्हरून देवळा कडेन व्हरून उबी करता. म्हळ्यार एक उत्सवाचो एक ओडून व्हरपाचो एक भाग आसा. जावं कितें? म्हाजें नांव मच्छिंद्र देसाय. आमी शिगांव हांगा आसा जे जाग्यार आज शिगांवचो प्रसिद्ध दुर्गोत्सव हो जो आसा तो सावरीच्या झाडां पासून हांगा रानांतल्यान सावरीतलीं झाडां टमाटे झाड आनी तेजे हांगा सगळी साल बी काडून ते दुरीग उबारणी करता. रातचो जो जाता गडे चडावडीचो कार्यक्रम जाता आनी मोठो प्रसिद्ध असो गोंयभर प्रसिद्ध असो शिगांवचो दुर्गोत्सव जाता. गडे चडावडीचे कार्यक्रम इतली मनोरंजन जाता लोकांचे उपस्थित जातांचे आनी वयल्यान सुद्दां तो गडो पडलो जाल्यार ताका कोणाक काय देवाचे कृपेन काय जायना. आतां जो रानांतल्यान जे आतां तुमी पळयता की म्हाजे फाटल्यानचे दुरीग जे हांगा हाडटा ते जवळ जवळ एक 7-8 किलोमिटर पयस वचून ते दुरीग हाडलेले आसता. खंय मेळटा तशें हाडलेले आसता. 1-2 किलोमिटराचेर मेळटा, 7-8 किलोमिटराचेर मेळटा. रानांक बरेचशे दुरीग पयलीं पळयता, जे गांवकार लोक आसा ते वचून पयलीं रानांत पळयता आनी मागीर दुसरे दिसाक तेजी पुजा बिजा करून जे शास्त्र पद्दतीन प्रमाणे सामूहीक गाराणे बी घालून तेजे हांगा रितसर तेका कापून ते हांगा झाड हाडले वता. तेजे नंतर हाडून तेजी परत पुजा करून ते उबारणी करता. असो हो गडे चडावडीचो दुर्गोत्सव हो शिगांवतलो प्रसिद्ध दुर्गोत्सव म्हणून मानला जाता. गोंय भायले जावं गोंयचे तमाम लोक हांगा उत्सव पळोवपाक येता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर.